नमस्कार. जरा हटके चायच्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार. जरा हटके या आमच्या कार्यक्रमाच्या निमतान गोंयभरात आमची भोंवडी चालूच आसा आणि अशीच भोंवडी करीत करीत आज आमी आयला मखाजन धारगळ हांगासर लागसर आशिल्ल्या राम मंदिरान आमचो आयचो भाग आमी खेळटली. जेन्ना वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बायलांक मेळटा त्यांचे विचार आयकुपाक खरेंच खूब बरें दिसता आणि जेन्ना ते आमच्या कार्यक्रमाची तोखणाय करता तेन्ना तर आनीकूच बरें दिसता. तर रोखडीच आमी आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता की सगळी बायलां उत्सुकतेन आमची वाट पळयता. तर आमी भितर वता रोखडीच आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके जो तुमच्या मुखार हाडटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट तसेच खेडेकारांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. नमस्कार. माझे नाव यतिका दुर्ये आणि तुका आपयल्या बद्दल हांगा हांवें एका उतराक तूं मान दिवन हांगा येयल्या त्या बद्दल हांव तुका आभार मानता. थँक्यू. म्हजें नाव रंजिता दुरी. आयज तुमी आमच्या हांगासर महाखाजन धारगळ गांवांत आमच्या जरा हटकेच्या निमतान आयली. आमी तुमचो प्रोग्राम आमचे सगळे लोक पळयता. तुमच्या मना पासून सगळ्यांच्या वतीन धन्यवाद. तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं आणि इतले बरें हांगा स्वागत जाला आणि सगळी बायलांची उत्सुकता दिसून येता. तर आमी रोखडीच भितर वतली आणि आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करतली. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटके चायच्या भागात हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मनापासून येवकार. फुगोट्यांचे रावंड, कभी हाँ कभी ना, नेम मारा प्रायज जिका असे वेगवेगळे रावंड आमचे ह्या भागात आसतले आणि त्याच बरोबर वेगवेगळे प्रायजीस आसतले. तुमचे पार्टिसिपेशन गरजेचे आसा आणि पार्टिसिपेशना बरोबर जितले तुम्ही उत्साह तुमचो दाखयतले तितलोच आमचो कार्यक्रम आयचो आमचो भाग बरो इंट्रस्टिंग जातलो. सो सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आणि सुरवात करता आमच्या आयच्या भागातल्या पहिल्या रावंडाक जो आसता फुगोट्यांचो रावंड. फुगोट्यांचो रावंड म्हणलें काय ना सगळ्यांच्या मनात रोखडोच फुगोट्यो फुटपाक लागतात. फुगोट्यो हाज्यो की प्रश्न खंयचे आसतले ते प्रश्न सोंपेच आसा चडशे डिफिकल्ट ना. तर फुगोट्याच्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट पळोवया कोण मेळटा ती आणि म्हज्या बरोबर हांगासर आचल आसा. आचल फुडें यो. सो आमची पयली पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. फुगोट्या रावंडाची पयली पार्टिसिपंट आसा सुषमा पेडणेकर. अरे करिश्मा. थर्ड पार्टिसिपंट शोभा हरमलकर. आमची स पार्टिसिपंट हांगासर रेडी आसा की ना? ओके. आणि पहिली पार्टिसिपंट नाव सांग तुमचे. सिया कानोळकर. तुम्ही कितें करता? हाऊसवाईफ. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? रिडिंग. रिडींग करपाक आवडटा. सो रिडींग केल्ल्या कारणान ताका भरपूर नॉलेज आसतली डेफिनेटली. ओके. सिया तुजो प्रश्न आसा सोंपोसो प्रश्न. हल्दोनाचे MLA कोण? हो. टिकल. सांग ट्राय कर. टिकला. अख्खें नाव सांगू शकता? ओके. तेणें सांगला टिकलो ग्लॅन टिकलो. ताका उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावन सिया खातीर. आणि सिया हांगासर पयली सियान फुगोटे फोडल्या आणि ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन सिया. थँक्यू. फुडलो प्रश्न तुमकां. नाव सांगा. उज्ज्वला विद्याधर कुरगांवकर. तुमी कितें करता? घरान मोवार. कितें करपाक आवडटा? रांदपाक सगळ्यांक आवडटा. सो कॉमन तेंच्यांनी सांगलें रांदपाक आवडटा. ओके. घरा कोण कोण आसता? हांव आनी चेडो आनी सोना. ओके. सुने बरोबर आवडटा? तू मे करपाक आवडटा? आ ओके. तुमचो प्रश्न एक सोपीशी म्हण आसा. तुमी उलयतना केन्ना म्हणी यूज करतात? आमकां खूब फावटी संवय आसता पळय कितें आयलें केन्ना अशें म्हणी म्हणपाच्यो तशें खूब जाणांक संवय आसता. सो तुमकां अशें संवय बी आसा म्हणी म्हणपाच्यो? केन्ना म्हणला खंयची तरी म्हण यूज केला तुमी उलयतना बी? आ म्हणी खंयच्यो आपल्या तोंडांतल्यान आतां ते उतरां सुद्दां. ओके. ही एक तुमच्या खातीर म्हण आसा की ही म्हण आयका आणि तुमकां ती म्हण पुरी करपाक जाय. म्हण आसा काना मागून आला. काना मागून आला. पुढे सांग सांग.
ही म्हण तिने पुरे करपाक जाय आं, तुमी कोणे न्ही. तुका कितें दिसता कितें आसतलें कशें काना मागून आला आनी ओके तांकां येना तुमकां खबर आसा तुमी आयकला म्हणी हांवें पयलींच सांगल्लें ऑडियन्सान जर येता जाल्यार प्रॉम्प्ट करूं नाका तुमकां प्रायज मेळटलो आशिल्लो आनी हेजो आन्सर ऑलरेडी हांगासर सांगलें कोणें तरी फुगत थंयच पेटयली सो हेजें उत्तर आशिल्लें काना मागून आला आनी तिखट जाला तुमचें उत्तर सारकें आशिल्लें पण तुमकां प्रायज मेळना ओके परत एक फावटी सांगता प्लीज प्रॉम्प्टिंग करनाका कित्याक तांकां जर आन्सर येना तुमचे कडेन आन्सर येतलो आनी तुमकां प्रायज मेळटलो फुडलो प्रश्न तुमकां नांव सांगा तुमचें शोभा दिगंबर हरमलकर तुमी कितें करता हाऊस वायफ. तुमचो प्रश्न ही एक रिलेशन आसा रिलेशन तुमी सांगपाक जाय तुमच्या नण्णेच्या चल्याच्या भावाच्या मामाच्या चल्याची आवय तुमची कोण जातली आमची अशी खूब सयऱ्या आसा पण आपल्याक याद येना एक्झॅक्टली कोण सयरी ती तुमकां खबर आसा तूं ट्राय करतले हांवूच उत्तर ताणें दिलां हांवूच एक्चुली तें जावं शकता किंवा ताजी जावं शकता आनी ताचें उत्तर सारकें आसा मोठ्यान ताळयो जावनी ताचे खातीर नांव सांग करिश्मा हरीश प्रभू. ओके आणि हांगासर करिश्मान आन्सर दिला जो प्रश्न हांगासर रिका विचारिल्लो तो आमी फुडें पास ऑन केला आनी ताचें उत्तर करिश्मान दिला आनी करिश्माक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश कॉंग्रेच्युलेशन थँक्यू. ओके नांव सांग तुमचें पूर्वी प्रवीण गांवकर पुर्वी ओके पुर्वी कितें करता तूं हाऊस वायफ आनी कितें करपाक आवडटा सॉंग्सां आयकून सॉंग्स म्हणपाक आवडटा की ना आवडटा केन्ना म्हणला आतां तुका म्हणपाची उमेद आयल्या सगळ्यांक पळोवन एक सॉंग आमच्या खातीर स्पेशल जाल्यार तूं 1-2 लायनी म्हणू शकता चड न्ही क्या हुआ तेरा वादा ओ कसम ओ इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें ओ दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा. थँक्यू. ओके क्लासिसांक बी वता शिकपाक अशेंच घरा कडेन ओके मुवीज पळोवपाक आवडटा तुका प्रश्न जो विचारतले हो मुवीजाचेरूच आसा सारको आयक प्रश्न बाबू मुशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए हो डायलॉग फेमस आनंद पिक्चरांतलो आसा आनी वो जेणे म्हणला तो खबर आहा तो कोण तो प्रश्न न्ही गो पण जस्ट तुका विचारता कोणें म्हणिल्लो डायलॉग हो राजेश खन्ना ओके आणि हो डायलॉग म्हणटाना बाबू मुशाय म्हणून तो कोणाक रिलेट करता कोणें प्रॉम्प्ट करनाका बाबू मुशाय कोणाक म्हणटा ना ही ना ओके तुका प्रश्नाचें उत्तर येना तुका येता अमिताभ बच्चन. उत्तर दिला अमिताभ बच्चन करिश्मान सारकें आसा की चुकला कशें दिसता हा सारकें आसा करिश्मा आनीक फावोरेट प्रश्नाचें उत्तर दिला ताका लागून तुका परत एक फावटी मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी आतां तुजो प्रश्न करिश्मा तूं कितें करता कितें करपाक आवडटा तुका म्हाका बुक्स वाचपाक आवडटा न्यूजपेपर न्ही ओके आनी म्युजीक आयकपाक आवडटा. ओके म्युजीक आयकपाक आवडटा तुका आतां म्युजीक म्हणून दाखय म्हणचें ना गो भिवू नाका तूं ओके तूं कितें करता सद्याक हाऊस वायफ. ओके सद्या हाऊस वायफ म्हणल्यार म्हणल्यार एक्चुली हांवें आयुर्वेद केलां म्हणजे हांव आयुर्वेदीक डॉक्टर पूण हांव प्रॅक्टीस करिना सद्या. ओके वाव गुड मोठ्यान ताळो न्ही थँक्यू थँक्यू. ओके तुजो प्रश्न एक ट्रॅफीक सिग्नल आसा ते तुवें पळोवपाक जाय आनी ते ट्रॅफीक सिग्नल कितें आमकां सांगता तें सांगूंक जाय तुवें तूं ड्रायव करता हय. ओके ओके हे तुजें ट्रॅफीक सिग्नल आसा सो नो लेफ्ट टर्न. ओके आमी करिश्माक हो प्रश्न विचारिल्लो एक ट्रॅफीक सायन दाखयल्ली ताका आनी ताजें उत्तर ताणें दिलां नो लेफ्ट टर्न आनी ताजें उत्तर परफेक्टली सारकें आसा थँक्यू.
सो करिश्माक जे ट्रॅफिक सायन दाखयली ताचें उत्तर ताणें सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचे कॅश. सो सद्या करिश्मा कडेन टोटल 400 रुपीजचे कॅश जाला हांगासर. सो मोठ्यान ताळयो जावनी ताचे खातीर. शेवटचे पार्टिसिपंट आमचे आणि भरपूर टेन्शनान दिसता. सगळ्यांक कसले कसले प्रश्न आयले पण आपल्या खातीर कसलो येतलो प्रश्न अशें आशिल्ले की ना विचार आशिल्ले की ना. ओके हांकां हांवें कितें कितें प्रश्न विचारिल्ले पळय ते तुका येताले एक तरी भितरलो येताले चडशे. ओके तूं कितें करता? हांव लॅबोरेटरी टेक्निशियन. ओके आणि नांव कितें तुजें? सुषमा राजेंद्र पेडणेकर. सुषमा. अशे प्रोग्रामान भाग घेवपाक आवडटा? कसल्या एक्टिविटीजान भाग घेवपाक आवडटा? फर्स्ट टायम घेतला. आवडटा की ना स्पोर्ट्स किंवा अशे कल्चरल एक्टिविटीजान? स्पोर्ट्स ना तितके म्हणल्यार अशें कॉमन अशें कितें आवडटा ओके अशें. सिंगींग? ना सिंगींग. सिंगींग म्हणलें की सोमतें म्हणपाक लायकली डान्सींग ना. ओके तुजो प्रश्न आयक सारको. तुजो प्रश्न आसा एके कडेन सपोज आमी 1 किलो कापूस दवरला आनी एके कडेन आमी 1 किलो लोखंड दवरला सो कित्याचें वजन चड आसतलें? प्लीज प्रॉम्प्ट करनाका. कित्याचें वजन चड. चड आसतलें. चड हॅवी खंयचें आसतलें? कापूस. उत्तर दिला कापूस ताणें आणि हांव हो प्रश्न फॉरवर्ड करिना कित्याक कापूस ना लोखंड म्हणटली कोण तरी. हां ओके कितल्या जाणांक दिसता की लोखंड आतां चेंज करूं कितल्या जाणांक दिसता लोखंड म्हणून आनी कितल्या जाणांक दिसता कापूस म्हणून? उत्तर आसा सेम आसतलें दोगांचें वजन कित्याक 1 किलो. सो सुषमाचें उत्तर हांगा चुकलें. तरी सुद्दां मोठ्यान ताळयो जावनी सुषमा खातीर. आमचे हांगासर प्रश्न सोंपिल्ले आसा म्हणजेच आमचो फुगोट्यांचो रावंड आसा तो हांगासर सोंपिल्लो आसा. आनी तुमी पळयलें की हांगासरले आमचे पयले पार्टिसिपंट सिया आनी करिश्माक हांगासर प्रायज मेळ्ळा. सियाक मेळटा 200 रुपया. तशेंच करिश्मान हांगासर बरी उत्तरां दिली आनी करिश्माक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान 400 रुपीज कॅश. सो आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगा सोंपया. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर. फुगोट्याच्या रावंडा उपरांत आतां वेळ जाला आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो आनी म्हाज्या हातीन हे पॅक पळोवन तुमकां कळ्ळा आसतलें की फुडलो रावंड खंयचो. फुडलो रावंड आसा कभी हा कभी ना आनी विनराक मेळटले खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. हांव तुमकां 40 सेकंडचो टायम आसतलो 40 सेकंडाचो. तुमकां वेगवेगळे प्रश्न विचारतले. ह्या टायमार तुमी हय आनी ना म्हणपाचें ना. हय आनी ना म्हणनासतना उलोवपाक जाय आनी जी विनर जातली तांकां तो पॅक मेळटलो. सुरवात तुमच्या पासून करूया. तुमचें नांव कितें म्हणलें? मीरा शिरोडकर. कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरू करता आनी आमच्या बरोबर पयली पार्टिसिपंट आसा मीरा शिरोडकर. आनी तुमी कितें करता? काय ना घरा कडेन काम काम घरा कडेन. कळटा आवडे कितली थकल्या ती तोंडूच पळोवन. एक्सप्रेशनूच तशें दिला तेणें. थंडी जाल्या. ओके तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. ओके तुमी हांगासर आयला आनी ह्या रावंडाक तुमी सिलेक्ट जाल्या ताका लागून तुमचें खरेंच मना पासून अभिनंदन. आनी तुमकां थंडी जाला तुमकां तुमचो ताळो बसला आनी तुमी ह्या रावंडाक आयला तुमकां कशें दिसता? काय ना मजा दिसता. काय ना पयलींच तिणें नांव म्हणलें आनी ती आवट जाली हांगासर. ओके आमची पयली पार्टिसिपंट आशिल्ली मीरा शिरोडकर आनी ती पयल्या तेका तिणें सेंटन्साक नांव म्हणलें. सो आमची दुसरी पार्टिसिपंट आमच्या बरोबर आसा. नांव सांगा. लता गाडगे. लता मॅडम तुमच्या बरोबर आमचो टायम स्टार्ट जाता आतां. तुमकां मेळटले 40 सेकंड्स आनी तुमी ह्या 40 सेकंड्सांनी हय आनी ना म्हणपाचें ना. रेडी स्टार्ट. तुमी सांगलें की तुमी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत भाग घेनात म्हणून. कित्याक घेना? संदी. संदी. ओके संदी मेळून फुडें ती काय उलोवंक ना संदी इतलेंच म्हणलें. ओके आनी अशी तुमकां संदी जर मेळ्ळा जाल्यार तुमी कार्यक्रमांत भाग घेतली? उले उले घेतली? बेगीन उलय. आवड आसा. आवड आसा पण कार्यक्रमांत संदी मेळत जाल्यार घेतली की ना? घेतली. तिका आमकां डिस्क्वॉलिफाय करचें पडटलें की ती आन्सरां दिना ती सारकी. हां ओके सो नेक्स्ट पार्टिसिपंट पळोवया आमची कोण ती. आमच्या बरोबरची पयली पार्टिसिपंट आशिल्ली तिणें पयल्याच फावटी नांव म्हणलें. सेकंड पार्टिसिपंट आशिल्ली ती कितें करूं कितें नाका अशें जालें तिका. ती करताली ताका लागून तिका आमकां डिस्क्वॉलिफाय करची पडली. आतां आमच्या बरोबर थर्ड पार्टिसिपंट आसा. सो ती पळोवया कितली बरी खेळटा की बरी खेळना ती. ओके नांव सांगा तुमचें. सपना गुरुनाथ पेडणेकर. ओके आणि तुम्ही किती करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ.
कितें करपाक आवडटा अजून स्टार्ट जावंक ना आनी ती कशी उलोवपाची आसा कितें करपाक आवडटा बसपाक सुसयात बसपाचें. अरे वा तुजें काय बसपाक आवडटा धाकटी भुरगीं बी दाखयता दिसता ना 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 ओके सपना बरोबर आमचो हो रावंड सुरू आता तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां ओके तुमकां बसपाक आवडटा तुमकां खंय बसपाक आवडटा म्हणटा तूं काम जालें की बसपाक आवडटा. काम जालें की काम खूब आसता घरा कडेन ना ओके काम खूब आसना आतां शेवटचे पार्टिसिपंट हांगासर आसा जे ओदोळ पासून सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिताले सो डेफिनेटली ते म्हाका दिसता बरें खेळटले अशें दिसता म्हाका ताका पळोवन नांव सांग तुजें रेखा विजय शिरगांवकर. ओके रेखाक भरपूर घाई आसा रेखा फास्ट फास्ट सगळें सांगपाचें आसा रेखा तुका कितें करपाक आवडटा शिवण क्लास शिवण क्लासीक वता की घेता क्लास वता. वता ओके तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां तुजें नांव कितें म्हणलें तुजें रेखा रेखा तुका पळयना फुडें म्हाका रेखाच कशी दिशिल्ली एक्चुली पिक्चरां पळोवपाक आवडटा आवडटा आनी बरें न्हेसपाकूय आवडटा आसतलें न्ही आवडटा आनी टेलरींग क्लास घेता पळय तूं भुरगीं आनी क्लास घेना न्ही तूं शिकपाक वता म्हणटा ओके सो खंय लागींच तुका हांगासर धारगळी हां धारगळी दारगळे कशें वता बसीन न चलत ओके आनी कोण दोन पार्टिसिपंट वॉलंटरी येतली तांकां दिसता की ते हय आनी ना म्हणनासतना बऱ्यापैकी उलोवंक शकता कोणूय येवंक शकता दोग जाणां ओके आमच्या बरोबर हांगासर दोन पार्टिसिपंट आयला तांकां दिसता की ती हय आनी ना म्हणनासतना बऱ्यापैकी उलोवंक शकता नांव सांगा तुमचें अपेक्षा उदय शिरगांवकर. तुमी कितें करता हांव सर हाऊस वायफ कितें करपाक आवडटा हॉबीज कितें जेवण कर. जेवण करपाक ओके ओके तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां तुमकां जेवण करपाक आवडटा म्हणटा सो जेवण करपाक शिकयता बी कोणा भुरग्यांक बी अशें जमना तशी जमना जेवण करपाक सांगपाक जमना जमना जमना. चितले चितले अरे बाबा खबर सुद्धा ना ओके शेवटचे पार्टिसिपंट आणि आमचो प्रायज उरला तुवें व्हरूंकूच प्रायज हो ओके नांव सांगा पार्वती पेडणेकर. ओके तुमी कितें करता गृहिणी आणि कितें करपाक आवडटा घरांचें काम करपाक आवडटा. ओके घरातले काम करपाक आवडटा तिका तुमच्या बरोबर टायम स्टार्ट जाता करता आमी तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां घरातलें काम करचें पडटा म्हणटा तुमकां सो तुमकां काम करपाक खरेंच आवडटा की अशें सांगचें म्हणून सांगता की आवडटा म्हणून म्हणजे घरान आनी कोण ना आमचें हांवूच काम करता. ओके सो आमचो हो कवी हा कवी ना हो रावंड आमचो हांगा सोंपोवचो पडटा जितले हांगासर पार्टिसिपंट आशिल्लीं तांकां कशेंच जमलें ना हय आनी ना म्हणसर रावपाक सो प्रायज काय कोणाक मेळना पण टाळ्यो आमी दिवं शकता बरोच मोठ्यान फुडलो रावंड खेळुया पण त्याच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया खेडेकार सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेऊन येता गोयचे पारंपारीक मसाले पापड आणि हेर उत्पादनां मिरची पावडर हळदी पावडर कोथमीर पावडर गरम मसालो मटन चिकन मसालो लोणचे मसालो सांबार मसालो पापड आणि तरेकवार मसाले खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. विसया उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा नेम मारा प्रायज जिका आनी ह्या रावंडाक हांव त्या पार्टिसिपंटांक आपयता जी फर्स्ट रावंडाक आशिल्ली आनी तांकां प्रायज मेळूंक नाशिल्ली नेम मारा प्रायज जिका ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी पयली पार्टिसिपंट हांगा यो नांव कितें तुमचें ओके शोभा फर्स्ट खेळटले एक चान्स मेळटलो तुमकां जे कप हिट जाता आनी जे कपा परंत प्रायज आसा तो प्रायज तुमचो ओके आमी हांगासर कप्स परंत वेगवेगळे प्रायजीस दवरल्या काय कमी कॅश प्रायज आसा काय चड कॅश प्रायज आसा काय गिफ्ट्स आसा आनी शोभाक जो प्रायज मेळटा तो शोभाक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश ओके कॉंग्रॅच्युलेशन ओ
हायट चड आसा जाल्यार फायदे आसा आनी नुकसाणूय आसा. ओके, पूर्वीन कप हिट केले आणि पूर्वीच्या कपा पण हांगा प्रायज आशिल्लो तो सूर्या मसाला आणि पूर्वी हे खूप जेवण बरें करता ताका लागून हो प्रायज तेका. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके. ओ जस्ट मिस्ड. ओ टेबलूच मोपता ती सारखी. ओके, आता आम्ही जी आमची हांगासर लेडीज आशिल्ले तांचे बरोबर आमी खेळ्ळे. कोणाक चडशे प्रायज मेळूंक ना. ऑलमोस्ट फक्त 2 प्रायज गेला आणि हांगासर प्रायजीस भरपूर आसा. सो हांगासर आमची जी माणकुली भुरगीं आसा तांकां चान्स दिवया कित्याक भुरगीं खेळपाक खूब एक्सपर्ट आसतात. यो रावंड आमचो हांगा सोंपोवचो पडटा आनी हांगासर आमचे खुबशे प्रायजीस आशिल्ले जे आमच्या पार्टिसिपंटाक मेळूंक ना. पण फुडले आमचे रावंड आसा जेन्ना तुमकां प्रायज मेळूं शकता. हो रावंड हांगा सोंपोवया. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो हटके रावंड. हटके रावंडाक आमी सुरवात करता बट ताचे पयलीं पार्टिसिपंट पळोवया कोण आसा ती. आनी म्हज्या बरोबर आसा हांगासर पलक आनी पलका बरोबर हांव चिट्स काडटलें. ह्या रावंडाक 5 पार्टिसिपंट काडटले. प्रिया कोलवाळकर, उर्मिला हरमलकर, मनीषा हरमलकर, प्रतिमा शिरोडकर, विमल आणि शेवटचे पार्टिसिपंट रंजिता धुरी. माझ्या बरोबर हटके रावंडची पार्टिसिपंट आसा आणि ऑब्वियसली हटके रावंडची आमची गेम सुद्दां हटके आसता. सो आयची गेम कितें ती तुमकां सांगता. तुमी भुरगेपणान खेळा आसतली, मे बी आतांय खेळटा आसतली. बोटां धरपाक जाय हांगासर. चिडिया उड खबर आसा न्ही चिडिया उड गेम सगळ्यांक. हां ओके, तुमी हांगा बोटां धरपाक जाय आनी हांव वेगवेगळे पक्ष्यांची नांवां घेतले आनी पक्षा बरोबर हांव कसले वस्तूंची नांवां घेतले. जेन्ना हांव पक्ष्यांची नांवां घेता तेन्ना तुमी उड करपाक जाय. जेन्ना हांव वस्तूंची नांवां घेता तेन्ना उड करपाक जायना. सपोज तुमी उडली जाल्यार तुमी आउट. रेडी. मक्खी उड, पंची उड, टेबल उड, ती आउट. फोन उड, आउट. ओके रेडी. मोर उड, डॉगी उड, फॅन उड, दोगांय आउट. क्रोकोडायल उड, कावळो उड, स्क्विरल उड, स्पॅरो उड, विमान उड, विमान उड. बदक उड, बटरफ्लाय उड, गाय उड, टेबल उड. विनर. ओके, सो मोठ्यान ताळयो जोनी रंजिता खातीर. आमचे हटके रावंडचे विनर जाता रंजिता आणि ताका मेळटा सुहानीज आरके ज्युअल्स म्हापसा पर्वरी हांचे कडल्यान हो सिल्वर गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन रंजिता उड. ओके, सो आमचो आयचो हटके रावंड हांगाच सोंपता. आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो मातसोसो आनी रोखडीच आमी परत येतली. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. विसा उपरांत परत एक फावटी सगळ्यांचे स्वागत. खेळूया आमचो मोस्ट अवेटेड रावंड डान्स रावंड.
सगळ्यांक पयलीं हांगासर जितली 5 पार्टिसिपंटां आशिल्लीं तांच्या खातीर ताळयो मारया. आणि हेमलताक मेळटा आयच्या ह्या कॉम्पिटिशनचो रनर अप प्रायज. तिका मेळटा हो सूर्या मसाला. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आयच्या डान्स राऊंडची विनर जाता सविता घोंटे. सविता. आणि सविताक मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सूर्या मसाला. कॉंग्रॅच्युलेशन. डान्स राऊंड आमचो हांगाच सोंपता आनी वेळ जाला आतां आमचो आयच्या भागांतलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे राऊंड. जरा हटकेच्या आयच्या भागांतलो हो शेवटचो राऊंड आनी तुमी हांगासर पळोवंक शकता आमचे पार्टिसिपंट हांगासर आसा. दोळ्यांक पट्टी बांदून उबी आसात आनी मुखार आमी दवरला हांगासर ह्यो कॅन्डल्स. प्रत्येक पार्टिसिपंटाच्या मुखार एक कॅन्डल आसा. तेंच्यांनी ही कॅन्डल त्या जाग्या वयल्यान तांकां फूक मारून पालोवपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं जी कॅन्डल पालयतली ती जातली हे राऊंडची विनर आनी तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. सो रेडी रेडी स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट. मार मार झाली झाली. कर कर कर. ओके पुरा पुरा पुरा. स्टॉप 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 स्टॉप. आयच्या भागांतले चक दे राऊंडची रनरअप जाता रुपाली शिरगांवकर आनी ताका मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सूर्या मसाले. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आमच्या आयच्या भागांतले विनर जाता रक्षिता पेडणेकर आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. मकाजन धारगळ हांगासर आमचो राम मंदिरान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया वेगवेगळे खेळ आनी वेगवेगळे प्रश्न घेवन तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो. तो तुमच्या मुखार हाडटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट तशेंच खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सूर्या मसाला. पळयत रावात जरा. नमस्कार. जरा हडकेच्या आयच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. परत परत घेता. नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार. जरा हटका एक केले रे गेले हांव पुरो आतां. डान्स रावंड आता डान्स.